कपिलेश्वरीचे विलास आणि ताचो 24 वर्सांचो पूत ग्रहेशाचे अकाली मरणान फकत रायकार फॅमिलीच न्ही, सगळ्या अंत्रूज म्हालाक शॉक बसला. बापूय पूत दोगांचोय सांस्कृतीक माळार मोठो वावर आशिल्लो. कपिलेश्वरी देवळात कालो करपाचो मान रायकार फॅमिलीक. दर वर्सा काल्यांत रायकार बापूय पूत उमेदीन फुडें आसताले. ग्रहेश बरेपैकी मॉडेलिंगूय करतालो. अंत्रूज घुडयो ह्या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान ग्रहेश सांस्कृतीक मळारूय फुडें आसतालो. विलास रायकार ताच्या घराच्या तेर्रासाचेर गेल्ले कडेन ताका खंय वायरीचो शॉक लागलो. ताका पळोवंक गेल्ले कडेन पुताकूय शॉक मारलो आनी तोवूय थंयच गेलो आनी खबर वाऱ्या प्रमाण अंत्रूज म्हालात पातळ्ळी. खरें म्हणल्यार काल भरपूर पावस आनी तो वेळप ह्या गांवांत काल एक 2-3 घरां बुडलीं आनी आमचे कवळे पंचायतीन खूब कडेन नॅचरल कॅलेमिटीज जाल्यो पूण कॅज्युलिटी जावं नाशिल्ली. हो खरें म्हणल्यार एकदम वायट प्रसंग आसा आनी कवळे गांवांत हें फर्स्ट टायम, केन्नाच अशें जावं ना. बापूय आनी पूत बरोबर गेल्या. कसो तो कांयच कळना पूण जेन्ना हे सगळे जाण राजनीश कपिलेश्वरकर तेजे बरोबर ते बाकीचे पंढरी हे सगळे वयर गेले तेन्ना कळ्ळें की वायर कितें तरी एक लिकेज आशिल्ली पयलीं आनी ते लिकेजीक लागून तांकां शॉक मारलो. लायटीची मेन वायर कट केल्या उपरांत परिस्थिती पळोवंक पुलीस वयर पावले. बापूय पुताक फोंड्या हॉस्पिटलांत व्हेले, मात तो मेरेन तांचो जीव गेल्लो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.